बाबा करपाक नाका आनी आमगे पंचायतूय नाका कितें अरे लोकां इश्यू आहाय न्हय हिंगा अदर रायट्स कित्याक बंद केलता काय हे महावीर जोडीदार न्हू हे डेव्हलपमेंट जावं बीजेपी सरकारान डेव्हलपमेंट केला न्हू हो करपाक डेव्हलपमेंट करपाक नाका अरे ग्रामसभे लोकां बिश्ट्या पडल्या लेटर आय तेंकां पळय दोगूय मागीर करूया मरे ग्रामसभा करून कशें पंचायत कॅटल पंडा पण पयशे मोडटा आज लोक वांयगण रयला आसा स्ट्रे कॅटल तांचे डॅमेज करता पंचायतीचे कांय एक्शन घेना उलट पंचायत कॅटल पंडा नांवान भरपूर पयशे मोडटा अननेसेसरी पूण खरें कायद्यान शेताचें प्रोटेक्शन मेळना हे तुमी गव्हर्मेंट एक्शन घेवन पळोवचें आनी अननेसेसरी पळय ग्रामसभा ताणें डिस्टर्ब करून बंद केल्या पब्लिकाक उलोवपाक चान्स दिना जाल्यार ग्रामसभा पॉयंट उरलो कितें जाल्यार बोवाळ जावपाक कारण कितें आयज बोवाळ जावपाक कारण लेटर दिल्ले तर लेटर घडोवना आनी पंचायती दिल्ले रोड खराब जाला फोंड पडला आनी तें उदक भरता आनी म्हज्या घरांत भेटी भितर सरता हायवे रोड मेन रोड हय हो रोड तर हें कांयच सांगलें आनी म्हाका तेंच्यांनी टायम दिलो ना तेन्ना तर तेन्ना फुटींग उलयता ही म्हजी मागणी पंचायती फुटींग उलयना काय म्हज्या घरांत पयलीं हांवें ट्रॅक मान उदक सोडलां ही तुगेली हांव मागता पंचायत म्हाका ताबडतोब एक्शन घेतली जालें थँक्यू आयज बोवाळ जावपाक कारण कितें ग्रामसभेत कितें ग्रामसभेंतलो बोवाळ जावपाक कारण कितें ग्रामसभेक बोवाळ जावपाक कारण इतलें ग्रामसभेक इतके लोक आयले आपणा आपणाचे प्रश्न मांडपाक तेन्ना हेणे पंचांनी सरपंचांनी पंचायत कोणाक एकटा उलयली नासतना पण ग्रामसभा प्रकाश केली कित्याक लागून तांकां आयता की कित्याक लागून केलें आमगे प्रश्न आहले नांव गांव म्हाज्या सदानंद राव देसाय म्हणून हांव पळय तांकां पंचायती कितली हक्क लागली कितले तेंपान जाली ग्रामसभा ग्रामसभा कितले तेंपान जाल्या मरे ह्या 1.5 वर्सां जाली मरे हे मुद्दम घाल हांव टिव्हीचेर आयकतलो सोडपाले न्हू आमी नेक्स्ट टायम ग्रामसभा हाडयतले ग्रामसभा नेक्स्ट टायम हाडयतले आमकां पब्लीक आमी हाडून दवरतले कशें करतले पळोवया तुमी आमी हाडयतले कित्याक केलो ऑपरेशन जालो काबार करप हें बरें आसा पूण लोकांचे सांगपाक जाय बरोबर आसा काबार करपाक जाय सरकाराचे टिको करताय यांचे टिको करता पंचायती टिको कितें ग्रामसभा तुम्ही लोकां कित्याक पळयता तुमी आज जो एप्लिकंट आहा धोको हाडा पळय मॅन करून कसो जातलो 2 मनशांनी नॉल करून पास ग्रामसभे हेच ना सरपंच आतां सध्या आज पळय कितली तेंपान ही ग्रामसभा जाली बरोबर आहे कितली तेंपान जाली एक 6-7 महिन्यानं वर्सभर तर आनी आतां बोवाळ जावपाचो कारण कितें बोवाळ जावपाचो कारण हे लेट आयिल्ले कारणान हे लेट येयले कितल्या टायम दिल्लो टायमींग 9:30 दिल्लो लेटर केल्ले आसा 9:30 ते कितले 9:30 ते 11 पर्यंत 11 आनी एक इश्यू रेज जालो म्हणल्यार तो सेक्रेटरी ग्रामसेवक आनी हेजे बद्दल कितें तरी लोकांनी क्वेश्चन मेन कितें हांगा फूल टायम कितें कोण ना सेक्रेटरी आसा आसा आतां ऑलरेडी दिल्लो आसा हेजे पयल्या कोविडाक जावन जाल्ले सुरेंद्र देसाय म्हण आयिल्लो तो 5 मेंबरा भितर आमचे भितर आमकां तो म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण ग्रामसेवक आपूण हे कांयच करूंक शकना जाल्यार तुका धाडलो कोणी जेन्ना बिडिओन धाडला बिडिओक आमी लेटर केले आमकां जाय तो सेक्रेटरी आमकां जाय तो जायत आमी सेक्रेटरी ना जाल्यार आमची कामां जायना आज सेक्रेटरी आशिल्ली आसा हे पळय लॅन्सी म्हणून आनी ती बिडिओंक बी असं काय म्हणटा बिडिओची बी हे करता काय ती स्पेशल सेक्रेटरीच्या पोस्टार सेक्रेटरीच्याच पोस्टार आनी आतां लोक कितें म्हणटा लोकांक म्हणटा आतां हे टायम कमी दिलो लोकांक क्वेश्चन विचारपाक उरले तेका लागून लोक बोवाळ मारता तो बोवाळ मारपाक तो तेमची फाक्त न्ही सगळे मेंबर आसा न्ही सगळ्या मेंबरान ओके करून घेवन चलता आनी थँक्यू
मॅडम तुम्ही सोडा पंचायत सेक्रेटरी आज त्या ग्रामसभा कंप्लीट झाल्या तेतूर खंयचे लोकांनी इश्यू रेज केला मेन आयज request to clean up the public well. Request to clean up the public wells situated at Hodar Kupamoti. हय So एक आपलो आणि request for water coming from the hilly areas in front of the house of Shri Rajendra M. Desai. The pipe laid down is very small in diameter. It cannot take load to rain. Water to pass through the pipes. आणि मॅडम लोक बोवा मारता कितें तांकां खूब तेंपान ग्रामसेवा जाली आनी आतां खंय तरी बेगीन कन्क्लूड केली काबार केली तांकां म्हणटा लोकांक पेशंट उरलेले विचारपाचें तेंचे तुमी कितें म्हणण्यार आम्ही मीटिंग एज पर एजेंडा घेतली. कितल्या टायम दिल्लो टाइम 9:30 कोरोना मागीर ते लेट स्टार्ट ते लेट येईल म्हणटा लेट स्टार्ट केली कोरोना आसतलें. हय ओके